येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. पेडणेच्या सुके कुंडात गंभीर अपघात. ट्रका पोंदा चिड्डून जाणटेलो आत्ताक खलास. मरणाचे पुलिसांकडे केले सेटलमेंट. पेडणेकारांचो प्रवीण आर्लेकाराचेर थेट आरोप. अजापीत करपी आनीक एके शाळेचो लागलो सोद. शाळेत भुरगीं हजर पूण बाई गैरहजर. पळयात खोतीगांव कुस्केचे शाळेचो रिपोर्ट. सिरियल किलर महानंद नायकाची 21 दिसाच्या फोल्लोचेर सुटका. कोलवाळचे बंदखणीत भोगतालो खेस्त. बंदखण प्रशासनाच्या निर्णयाचे समाज वावुरपी तारा केरकार फुर्योज. विचारता महानंदान अशें कसलें महान काम केलां म्हूण काडलो भायर. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. आमचो मुख्यमंत्री सदांच आदर्श शाळा विशीं उलयता. हालींच आयिल्लो लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाय गोंयांत येवन आदर्श शाळेचेरूच उलयतालो. पूण अशें एके शाळेचो सोद लागला जंय भुरगीं वर्गांत हजर पूण बाई गैरहजर. पालकांकूय नेमको वेळ खबर ना. हय, नंबर 1 गोंयांतूच आसा ही शाळा. खोतीगांव कुस्केची सरकारी मुळावी शाळा. पळयात देविदास गांवकारान सोदून काडिल्ली शाळा. तिका आदर्श म्हणप काय कितें ते मात तुमीच थारायात. आमच्या गोंयांतल्या ग्रामीण भागांत जर पळयलें जाल्यार शिक्षणाचो पूर्णपणे घो जाल्लो आसा. खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या कुस्के ह्या गांवांत जी टिचर येताली ती टिचर खंय सदांच लेट येताली आनी हें स्कूल खंय 8:30 सुरवात जाताली अशी आमकां पेरंट्सां कडल्यान म्हायती मेळ्ळी. ह्या विशयाची आमी शहानिशा करपा खातीर आयज सकाळीं सुमार 7:45 वरांचेर शाळे कडेन गेलो जाल्यार त्या वेळाचेर कोणूच नाशिल्लें. जशें जशें हळू टायम वयता तसो तसो जवळ जवळ 8:15च्या नंतर ह्या शाळेक टिचर पावली. आनी सगळ्यात मोठी खंताची गजाल म्हळ्यार जेन्ना आमी पेरंट्सांक विचारलें की तुमचो टायम असोच गा म्हणून हय म्हूण सांगलें, पूण एग्जॅक्ट स्कूल कितल्यांक स्टार्ट जाता हें जेन्ना विचारलें तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें आमकां की आमकां स्कूल कितल्यांक स्टार्ट जाता तें आमकां खबर ना, टायमिंगूच खबर ना. ह्या विशयाचेर जेन्ना हांव स्पेशली काणकोणांतल्या ADI ऑफिसराक घेवन मेळ्ळो त्या वेळार तांणी सांगलें की खंयचो टिचर आसूं तो त्या शाळे कडेन 7:45 पावपाक जाय आनी 7:45 ते टील जवळ जवळ 1 जावन 35 मिनटाचेर स्कूल सुट्टा व इतल्या टायमा भितर टिचर ही स्कुलां आसूंक जाय अशें तांच्यांनी सांगलें. जाल्यार हांगासर खोतीगांवांतल्या ग्रामीण भागांनी जे अशा तरेन टिचर लेट येता, सुशेगाद येता, हाका लागून गांवचें नांव पिड्यार जाता तें जातात, उलट ताच्या बरोबर त्या सरावंडींग कॅम्पसां आशिल्ल्या टिचराचें नांवूय आतां बदनाम जावपाक लागला. पळयात हो स्पेशल गोवा 365चो रिपोर्ट. स्कुलाचें घडयाळ 8:05 कांय भुरगीं पावल्या, कांय भुरगीं पावच ना. टिचर तर पावलीच ना. पूण तुका टायम खबर ना? शाळेक टायम कितलो खबर आसता तुका? कितल्यांक स्कूल स्टार्ट ते? म्हाका खबर ना इतलें. टिचर कितल्यांक पावता हांगा? अंदाज रे. 8:30 बीन. ओके, स्कुलाक टायम कितलो खबर आहा तुका? कितल्यांक स्कूल स्टार्ट जावपा तें खबर ना. आतां सद्या टायम कितलो घडयाळाक? 8:04. टिचर पावल्या हांगा? आत्तां आयला म्हणजे 8:02 पावला. स्कुलाक टायम कितलो तो खबर आहा तुका? कितलो तो खबर आहा? तुकाय खबर ना? लेट येता म्हणून म्हाकाय खबर नाशिल्ली, पूण आतां कळ्ळें म्हाका एग्जॅक्ट कितें लेट येता म्हणून. पूण आतां हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा पडटलें न्ही. आतां कितें जालां, लोक सगळे म्हणटा की खोतीगांवां टिचर सुशेगाद म्हणटा, कोण म्हणटा कुस्क्यां रेपाट पडले अशें म्हणटा. म्हणजे की गांवची लज गेल्ल्या सारकें जाता. तुका कितें दिसता? योग्य दिसता हें? योग्य कशें दिसतालें आमकां? आमचें पयलें नांव आमचें कुस्केकाराचें वतलें. कुस्केकारांक विचारतले लोक आतां हांवें जावं आनी खंय तरी बाब मारता जाल्यार आमकां विचारतले न्ही पयलें, बाबा तुमगे कुस्क्यां कितें काय म्हणून. तें आमी एक्शन घेवपाक जाय. नाजाल्यार ADI जावं आनी कोण हेजे गव्हर्मेंटाचे कोण तरी आहा ते म्हयन्याक 1-2
विजीट तरी टायम टू टायम दिवपा जाय, जाल्यार सारकें जातलें तें, ना जाल्यार सुदारपा ना. हो विशयाचे फुडें तुमी PTA कडेन उलयतले पिटीए कडेन उलयतलेच अवश्य. तूं हांगसरले पेरंट्स न्ही, तुजें नांव कितें? अनिता सुदारगांवकर. टायम कितलो जालो घडयाळाक? 8:15. टिचर पावला तुगेली? टीचर पावले आनी एक टिचर आयला, ते मेन टीचर ना ती पावले. कितल्यां पावता? टायमींग अशें स्कूल कितल्यां स्टार्ट जाता तुका खबर आहा? 8:30 आसतलें बाई. 8. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. क्रिकेटर आशिष नेहरान विकत घेतिल्ले जमनीचो विशय घेवन मोबोरचे थळावे फुर्योज जाल्यात. पंचायतीन तांकां 25,000चो दंड घातिल्लो. विकत घेतिल्ले हे जमनीचेर 200 रोपां लावपाचो आदेश लेगीत दिल्लो. पूण ही गजाल क्रिकेटरान वयल्या वयर घेतल्या. वॉर्डर आसा म्हणून दाखोवपाक कांय रोपां लायल्यात, पूण तांची कुयदाद घेतिल्ल्याचें दिसना. आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताक. आज तुमकां आमी दाखयतात की ज्या प्लेसीचेर ही जी आसा ही मोबर प्लेस आसा आनी ह्या जाग्यार हो जो जागो आसा हो क्रिकेटर आशिष नेहराल जागो आसा आनी हेजे पयलीं हांगा कितलींशीं झाडां जीं आसात ही हांगा मारलीं. व्हडलो बोवाळ जालो, फॉरेस्टान येवन हांगा पंचनाम केलो, पुलिसेन केलो, त्या बरोबर पंचायत जी आसा लोकल ह्या पंचायतीनच हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनीक पंचायतीन तांकां एक ओनराक डायरेक्शन दिलें की तूं पावस झडचे पयलीं झडटरेक हांगा 200 झाडां लावची पडत. पूण खंय तरी हांगा जी थोडी झाडां आसात ही आज लायले कडेन आसात. आज हेंच पळोवपाक पंचायत बोर्ड हांगा पावले कडेन आसा आनी ती पळयता. रोयले कडेन आसात पूण ह्या झाडांची कॅर घेवपाची ताक आसतली काय की तेंचे कडेन ते कॅर घेतले ही झाडां बरी जातली, बरी लागतली काय म्हण फक्त सांगलं म्हणून ही रोवपाची काय कितें? कित्याक एकदां झाड मारलें की ना तें वयर सरपाक खूब त्रास जाता आनी खूब वेळ वयता. पूण जी असले झाड मारपाक काय न्हू, जी झाडां जी आसात ही रोवपाकच जाय. आनी आज तुम पळयल्याच की सगळे कडेन झाडां रोवची म्हणून आज सरकार मागता. खंय तरी हांगाय झाडां आनीक लावची आनी ही जी प्लेस आसा ही बरी दर्यादेगेची आसा ही बरी वयर काडची आनीक हांगा झाडांच रोवन हांगा रावचे अशें तेंचे कडेन मागतात. तशेंच आज पंचायतीन सांगले कडेन आसा की जे आमी सांगले तितलेंच आमी केले कडेन तेजे वयर आमी कांय करूंक शकनात. जें कितें आसा हें मुखाले ऑथॉरिटी जी आसा ही करतली म्हणून. पळय जेन्ना हो इश्यू जाल्लो ते कोण उच घातलेलो तेन्ना आमी ताका फायन मारलेली 25,000. 25,000 फायन मान ताका आमी सांगलेलें ताका 200 झाड रोवपा म्हणून पयलीं पावस पडटा तेन्ना. आतां 7 तारखेर ताणें अरावंड 100 झाडां लायले ती आमी चोवपा येयल्ली. बरें तेणें सगळ्या 100 झाडां लायले आनी तेगे 100 झाडां उरले ती आमी आतां पावस स्टार्ट जालो म्हणटकीर लायतले. कित्याक ही झाडां जातली अशी दिसता तुमी? जावपाकच जाय. झाड पडा आहाय न्हू ही सारकी एक ती जावपाची. ताका कितें जाता पयले पाट तांकां उदक पडपाक जाय, उदक घालपाक मेळना. पूण पावसान तर एक पाट तांकां लागले ती झाड जातली. कित्याक जायते तेजें डिस्ट्रक्शन जालो आहा ते आमी ताका फायन मारली. सो आमच्यान ताका फकत झाड रोवपा सांगपा जाता आनी त्याला आहा म्हणटा तें ऑथॉरिटीचें काम. आमगे काम आहा पंचायतान स्ट्रिक्टली तेजें एक्शन घेतलां आनी झाड लावन गेले आनी 100 उरल्याची देखून आनी सुबेज देखून लावन घेतले आमी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडणेचो आदलो आमदार राजकीय सेटलमेंटां करतालो. आतांचो आमदार मरणाची सेटलमेंटां करपाक लागला. ह्या फुडें ही सेटलमेंटां आमकां सोदची पडटली काय कितें? फुर्योज जाल्ल्या पेडणेकारांनी थेट प्रश्न केला. पेडण्यां नव्यान गेल्ल्या रस्तो बळीचेर पेडणेकारांनी आयज बरोच बोवाळ घातलो. पूण आमदाराच्या सेटलमेंटान सगळी हवा काडून उडयली. पळयात पेडणेचो रिपोर्ट. तुका कन्फर्मेशन जाय तुझ्यान घे. तू चल धारगळ पेडण्यां सुक्या कुळणात भिरांकूळ अपघात जालो. हायवेचे काम करपी ट्रकवालो पेडणेच्या एका जाणटेल्याक चिड्डिलो आनी पळून गेलो.
लोकांक कळटकच लोक फुरियोज जाले। हायवेचे काम सुरू जाल्ल्यापासून धारगळ ते पत्रादेवी मजगती 100 परस चड जाणांचे बळी हे काम करपी कंत्राटदाराच्या घाळपणांनी घेतल्यात। इतल्यान हे प्रकरण सोंपले ना। आमदार मदीं पडलो आनी ताणें खंय बळी गेल्ल्याच्या चल्याक पुलिशेंत सेटलमेंट करपाक लायले। आयकात पेडणेकाराच्या तोंडांतल्यान आमदाराची गाता। झाली कंप्लीट झाली मग फॉर्मॅलिटी कंप्लीट झाली मरे उदक मारू मरे शुअर आयज शेमेचे आडवणचे एक वयस्क व्यक्ती आयज हयसर अशोक बिलकॉन जे हांगा काम करता एका ट्रकान तेका चिरडून तेजी हत्या केल्ली आसा आनी पब्लिकांची डिमांड आसलो की तेका ड्रायव्हराक हाडचो तेजेर कारवाई करची मागीर कितें ते करचें। पूण पेडणेचो आमदार डायरेक्ट हांगा येता आनी सांगता चल सेटलमेंट करुया म्हणून। होच आमदार सांगतालो पयलीं जो पयलींचो आमदार आसलो तो 30% सेटलमेंट करता म्हणून। पूण आतां हो जग जाहीर सांगता की डायरेक्ट सेटलमेंटूच करुया। पूण हेज्या वयल्यान अशें कळटा आमच्या पेडण्याच्या लोकांकूय कळटलें की जी घटना पेडण्यान जातली आनी जी घटना सेटलमेंटाक येतली तेका पयलो आमदार फुडें येतलो सेटलमेंट करच्या खातीर, जावं ते लोक आसूं नाजाल्यार कितेंय आसूं। आयज जेचो बापूय एक्सपायर जाला तेका घेवन पुलीस स्टेशनाचेर गेलो, तेका फुडें बसयला आनी तेका सांगता टर्म्स ऑफ सेटलमेंट तूं उलय म्हणटा PI कडेन। आता हेका अधिकार कोणी दिलो तेका सांगपाक? जो भुरगो आसा तो रडटा कित्याक तुजो बापूय हांगा गेला, बापायक जो मारपी आसा तो मेळोंक ना, जो कंपनी आसा तेजे कागदा बिगदा चेक करिनासतना सगळे तेंच्यांनी आता हे केल्लेले आसा। आनी हे प्रकरण चिरडच्या खातीर पयलो सुवातेर आमदार फुडें सरलोन सेटलमेंट केल्ले आसा। जशें आता हांगा पुलिसांनी सांगले की आमदारान थंय सेटल केले आमकां बॉडी काडपाक सांगले म्हणून। पेडण्याचो आमदार फक्त टोटल कमिशनाकूच आता फुडें सरलेलो आसा। आता कमिशनाची पर्सेंटेज खबर ना, गेलो आमदार 30% घेतलो हेजी पर्सेंटेज खबर ना। आनी एक गजाल हांव सांगूं सोदता की जे सेटलमेंट पुलीस स्टेशनाचेर जाले, ज्या सेटलमेंटाक PI आनी आमदार जबाबदार आसा, ह्यान फुडें जर आनी कितें घटना घडल्यो किंवा तेंच्या फॅमिलीन आनी कितें डिस्प्यूट जाले जाल्यार पूर्ण जबाबदार PI आनी MLA आसतलो। आनी ह्यान फुडें सांगता म्हाका अशें रिक्वेस्ट करूंचे दिसता MLA ह्या संपूर्ण मतदारसंघात जे एक्सिडेंट जातले तेजे सगळे सेटलमेंट त्यांनी करूंक जाय, कारण ह्यो अशोका बिल्डकॉना खातीर तो फुडें येयल्लो आसा। आयज कितलोसोच तेंप जालो पेडणेकार ह्या हायवे वयली मरणां उक्त्या दोळ्यांनी पळयत येयल्यात। आयज पेडणेकारांनी पळयली तो अतिरेक। जिते जिवे मनशाक चिड्डुपी ड्रायव्हराक आदी धरात, त्या शिवाय कूड काडपाक दिवचे ना ह्या हट्टाक पेडणेकार पेटलेले। पूण पुलिसांकडेन आमदारान सेटलमेंट केल्ल्यान पुलिसांनी आज्ञेचें पालन केलें। 100 वयर बळी घेवपी कंत्राटदाराचे मनमानीचेर आळाबंद हाडपी ख्यास्त घडोवपी सरकाराक विचारपी गोंयांत कोणच ना काय कितें, असोय प्रस्न काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर विचारता। अजून पळयात तो MH07 ट्रक हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारता की हो ट्रक रजिस्टर्ड हा गोंयांत? भायल्या स्टेटीचो जर तर कमर्शियल व्हेकल जर तर दुसऱ्या स्टेटीन चलतलो जाल्यार तो स्थानीक रोड टॅक्स भरपा जाय, भरला ती पयली चौकशी करूनी। दुसरें, जेन्ना हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्या कॉन्ट्रॅक्टान 100 कंडिशनां आसा। कितें आसा? सर्वीस रोड जावपाक जाय, इंटरसेक्शनाक पयली अरेंजमेंट आसा, इंटरसेक्शनाक अरेंजमेंट कशें काम करपाक चालू दिलें? म्हणजे तुम्ही गोंयकारांक मारीत रावतले आनी आमदार वचून पुलीस स्टेशनार सेटलमेंट करतलो? कोण विचारपी ना ह्या सरकाराक? आज एक जेन्ना हो हायवे बांदताले ते MVRान कितल्या गोंयकारांक मारल्यात हे पेडणेच्या लोकांक खबर आहा। म्हाका दिसता दिस इज कंप्लीट फेल्युअर ऑफ द सरकार। तुम्ही गोंयकारांक त्रास करता मरे। हो भायलो ट्रक आज गोंयांत चलता जाल्यार त्या ट्रकाचे वर्दिनेस कोणे चेक केला? RTOन केला? कित्याक आज RTO हांगा ना? आनी ऑडिट सगळे लोकांक उजीर जावनी। जे आज हांगा लोक पळय आसात ह्या लोकांक खबर आहा कशे त्रास करता। टॅक्सीवाल्यान बेल्ट घालून ताका ते फायन मारता, आमकां सगळ्यांक फायन मारता आमकां। ह्या ट्रकाचे कितें? म्हजो प्रश्न ह्या सरकाराक आनी ह्या मंत्र्याक, चड करून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री आणि PWD मिनिस्टर, जर तर तुम्ही आज वो लिंक रोड बांधतात, लिंक रोड ऑल्सो इज अ स्कॅम। आम्ही सदांच सांगला वो लिंक रोड वॉज अ पार्ट ऑफ मोरपा प्रोजेक्ट। जेन्ना PPT तुम्ही दिलो GMRाक, वो रस्तो ताजो पार्ट आशिल्लो, वो सरकारान ते स्कॅम करून परत आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट दिला। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी। काणकोण नगरपालिका क्षेत्रात आशिल्ल्या मुख्य जाग्याचेर आशिल्ल्यो कितल्योश्योच बिल्डिंग्यो मोडपाक पावल्यात।
ह्यो पुर्तुगीज काळांतल्यो बिल्डिंग्यो केन्ना मोडत आनी कितल्या जाणांक घेवन पडत तें सांगपाक जायना. पळयात देविदास गांवकाराचो खाशेलो रिपोर्ट. काणकोण नगरपालिका क्षेत्रांत आशिल्ल्या मुख्य जाग्याचेर कितल्योश्योच बिल्डिंग्यो ज्यो आसा सामक्या मडपाच्या थडेर पावल्या. ह्यो खंय बिल्डिंग्यो पोर्तुगीज कालीन बिल्डिंग्यो आज ते अशा पद्दतीन सिच्युएशनाचेर उबे आसा की ते केन्ना मडटले आनी कितल्या जाणांक घेवन वयतले हाजोय पत्तोच ना. ह्या विशयाचेर काणकोणकारांनी खंय बेगिनान बेगीन मागणी केल्ली की हे जे मडपा पाविल्ले बिल्डिंग्यो आसा ते आयडेंटिफाय करून त्यो बेगिनान बेगीन मोडून थंयसर नवे स्ट्रक्चरां उबी करची म्हणून. आता अशा तरेचे सुमार 5 बिल्डिंग्यो आसा अशें आमकां म्हायती मेळ्ळी. ह्या विशयाचेर शहानिशा करपा खातीर काणकोणचे नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकर हाका जेन्ना मेळ्ळे त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की खरीच ही गजाल आनी ह्या विशयाची म्हायती खंय तांच्यांनी फोंडाच्या इंजिनियरींग कॉलेजीक दिल्ली आनी त्या विशयीचो खंय रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत त्या बिल्डिंगाचेर खंय रोखडोच कारवाई करतलो. आनी जर तर कांय मालक आपल्यो बिल्डिंग्यो मोडपाक जर तयार ना जाल्यार थंयसर आमी कमर्शियल खंयची एक्टिविटी करपा खातीर परमिशन दिवचें ना, उलट त्या बिल्डिंगेक सील करतलो अशें ताणें सांगलां. जवळ जवळ 5 बिल्डिंगेच्यो डेंजरस म्हणून आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक फोंडे धाडला फार्मागुडी. म्हळ्यार तेजी स्टेबिलिटी चॅक करपाची. एक फावटी कितें जाता आमी म्युन्सिपालिटी ट्रेड लायसन्स दिताय. ट्रेड लायसन्स दितकीर फाल्यां केन्ना मोडली ताका जबाबदार ट्रेड लायसन्स दिल्यार लोक आमकां विचारताले हे ट्रेड लायसन्स तुमी बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी पळयनासतनाच दिली काय म्हणून. आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक धाडला तेमी यो काम तेमी गेले. हय नाल्यार कितें जाता लोकांक ट्रेड लायसन्स दिवंक मेळना आनी कांय मेळना. म्हणटा आमी 5 बिल्डिंगे हेतून हें केलाय. आमी जे आसा पळय आमी इंजिनियरींग कॉलेजीक धाडला तेमी येवपा जाय असो दिसता म्हाका बेगीन. कित्याक केन्नाय कितें जावंक शकता. फाल्यां आमकां ब्लेम करपा जायना कोणी. आमी आमगेलो प्रोसेस मुखार हें केला पूण तेमी हें करपा जाय आनी आमकां रिपोर्ट दिवपा जाय आनी बाबा तेमगे कितले पयशे फी जी तेमची उरता ती म्युन्सिपालिटीक दिवपाची. हे चावडेर 4 बिल्डिंग्यो अश्यो आसात त्यो केन्नाय मोडूं शकतात. त्यो यूज बी ना म्हळ्यार अशें नगरपालिकेच्यो आसात प्रायवेट बी आसात. हे पळय फार्मासी मुखार आसात 2 आसा बिल्डिंग आसात जे कळटा तुमकां दाखयला त्यो. ते नळ्याची आसा 3 नळ्याची 4 नळ्याच्यो ह्यो केन्नाय म्हणून पयलीं 100 वर्सां फाटल्यो बिल्डिंग्यो. आनी आतां अशें कितें घडटकर डिझास्टर मॅनेजमेंट जें आसा तांचें काम कितें जुना पयलीं कितें प्रिपरेशन घेवपा जाय. लेबर घेता आनी कितें करता फक्त मिटींग घेवप आनी सगळें एक जावप ते म्युन्सिपालिटी पुलीस स्टेशन आनी फायर ब्रिगेड आनी त्या सगळ्या एक कडेन जावप आनी मिटींग घेवप इतलेंच. पूण ताजें काम केलें दिसता पडना. काम आतां करपा आनी पावस पडून घर मोडून लोकां पडची पयलीं पडकळी आयली बिल्डिंग कांय बाजरां ह्यो. आनी कितें लोकांचेर कोणी भायले कोणी रावता उबे पावस पड रावता आनी कित्याची मोड पडली कितें जावप मागीर पावस पडलो काय सायडीक खूब रावता. तो खंय तो आपूण ना पळयना तो माड काय बिल्डींग कोण पळयना. म्हणल्यार त्या टायमाच्यो बिल्डिंगो आंगार पडून प्राण्यान जातकर मागीर नाचप पळय रुबी जाल्लें पळय एक फावटी. कोण काडटा कित्याक नाल्यार ताका उपाय ना. फाल्यां कोणी ते मेलो जाल्यार मागीर सेकेंड रुबी जावपा नाका. हे म्हाका गव्हर्मेंटा यंत्रणाक सांगपा इतलेंच जो कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर ते कोर्ट ह्या बिल्डिंगेचेर खंयचे कोर्ट ती कोणी गेले जाल्यार ते हेजेर बेज पळोवची इन्स्पेक्शन करचें आनी मागीर ताका फायनल स्टेटमेंट काडचो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. सिरियल किलर महानंद नायकाची 21 दिसांच्या फलोचेर ब्रेस्तारा कोलवाळ बंदखणींतल्यान सुटका जाल्या. बंदखण प्रशासना कडल्यान फल्लो मंजूर जाल्ल्यान ब्रेस्तारा 15 जुनाक सांजे महानंदाक भायर सोडलो. बंदखण प्रशासनाच्या ह्या निर्णयाचेर समाज वावुरपी तारा केरकारान तिडक उक्तायल्या. महानंदान अशें कसलें काम महान केलां ताका लागून ताका भायर काडला. ताराचो सरकाराक थेट प्रश्न. 1994 ते 2009 मेरेनच्या काळात महानंद नायकाचे 16 चलयांचो गळो आवळून खून केल्ल्याचो आरोप आसा. 14 वर्सां बंदखणीत उरलो म्हूण ताची वागणूक बरी जाता. तो भायर येवन परत खून करचो ना हाची शाश्वती कोण दितलो? बायलां भुरग्यांनी भिवन दीस काडप काय सरकार तांकां सेक्युरिटी दितले अशा प्रस्नांचो भडीमार तारा केरकारान केला. आयकात ताराक. ह्या महानंदान काय न्हू म्हटल्यार 16-17 चेडवांक त्यांच्याच दुपट्टान त्यांचो गळो आवळून त्यांचो खून केल्लो आसा. आनी एक कोण तरी विक्टीम आसली तेणें तेजी कंप्लेंट केली म्हणून हे 16 हे तेजे तरी सुद्दां तो इतलो चतूर की पुलिसांक तेणें सामकें पिशान काडून इतले तेणें मिसगायड करून ते 3 हितून तो एक्यूज म्हणून मेळ्ळो. आतां ताका कितें म्हटल्यार इतल्या वर्सांनी ताका पॅरलाचेर भायर काडला. लास्ट टायमारूच ताका पॅरलाचेर भायर काडटा तेन्ना हांवें ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी विक्टिमानूय सांगलें की आपल्याक तेजी भिरांत दिसता आनी तुमी ताका धाडूना. आनी लास्ट टायमार ताका पॅरलाचेर भायर काडटना शुअरिटी 1 लाख रुपया दवरलेलो.
1,00,000 रुपया दवरला आनी आतां तेजी शुअरिटी फक्त 10,000 रुपया आनी ते फादरान ते बोलल्या. म्हाका तुमकां एक सांगीन दिसता, ह्या असल्या चतूर खुनी मनशाक तुमी 21 दिसाचे पॅरलाचेर काडटा. कितें अशें बरें केलां म्हणून? तुमच्या जेलीन तो बरो रावतलो, कित्याक ताका खबर आहा थंय बरें रावना जाल्यार भायर कसो सरतलो. ताका लागून आतां सगळीं जाणां स्कॅड जाता, एका 21 दीस भायर सोडटा. पुलीस हेजेर लक्ष दवरता. पुलिसांक हरशीत काम कितलें पडलेलें आसा. पयलींच की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर स्ट्रेंथ ना, पुलीस स्टेशनाचेर PSI कमी आसा, स्टाफ कमी आसा. ह्या हेतून तुमी आनी महानंदाचे हाडून त्या पुलिसाचेर तेजेर लक्ष दवरपाचें म्हणून सांगता. आमचें फूल ऑब्जेक्शन आसा. 21 दिसा तुमी दिला ते कॅन्सल करपाचे, ताका एक 8 दीस दवरा पुरो, धाडात ताका भितर. गरज ना ताका भायर भोंवडोवपाचें. तेणें कितें व्हडली आरत ओळपा सारकें तेणें कांय करूंक ना. आरत ओळपा सारकें आनी आमच्या गोंयचें नांव बरें व्हडलें केलां अशें बी ना. तेणें इतलें आमकां सकयल पातळीचेर हाडून उडयलें की अशें तेजे क्रायम पेट्रोलाचेर सुद्दां सोनीचेर तेजो हें चल्लोलो, शो चल्लोलो तेजो, कसो रितीनी तो बायलांक मारतालो म्हणून चिंतात तुमी. आमकां जाय तेजे पळय 21 दीस केल्या ते कमी करा. आमी बंदखाणीचे IG आसा तांकां हांवें लेटर केला आनी कॉपी टू आमी DGक दिला. पुलिसांनी आतां तेंचेर कशें म्हणून लक्ष दवरपाचें म्हाका तुमकां सांगा. हरशींच आमचे इतले क्रायम वाडलेले आसा, खंय पळोवपाचें तेंच्यांनी. स्ट्रेंथ म्हणटा तो प्रत्येक पुलीस स्टेशनार कमी जाल्लो आसा आनी कितें करपाचें. आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा, तुका बायलांक लागून तूं कितें करता जाय, ह्या मनशाचे दीस कमी कर. 8 दीस आहा पुरो, 21 दीस ताका भायर दवरपाची गरज ना. डिलन रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यवसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टीक विकपाक, वापरपाक आनी कॅरी बॅगां व्हरपाक बंदी घालात अशें सांगपी थाराव मुळगांव पालिकेन 20 वर्सां आदीं घेतिल्लो. सरकारी गॅजेटींतल्यान तो उजवाडाक आयिल्लो, पूण ही प्लास्टीक मुक्ती अजुनूय चालीक लावूंक ना. तेन्नाचो पालिका प्रशासन संचालक एल्विस गोमसान मुरगांव पालिकेंत वचून जागोर केल्लो. आतांच मंडळाक ते खबरूय नासलें. प्लास्टीक फ्री, प्लास्टीकचे पोल्युशन जावपाक जायना हेच्या खातीर हालींच आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिसा सगळे कडेन कार्यक्रम पळयले आनी हे कार्यक्रम करतना मुरमुगांवची ही म्युन्सिपालिटी जी एका म्युन्सिपालिटीन अशेच कार्यावळी दवरले. पूण सांगपाचें एक हे दिसता की जे 20 वर्सां एक गॅजेट येयल्लें, रेजोल्युशन घेतलें ते ह्या म्युन्सिपालिटीक अजून मेरेन खबर नासलें आनी तेच आयज एल्विस बाब जो आहा हेंच्यांनी हे गॅजेट हाडून म्युन्सिपालिटीक दाखयलां की 20 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एक गॅजेट आसल्यार तेंचें रेजोल्युशन घेतलें, तशेंच जायते प्रोग्राम केले तेंच्यांनी जेणे करून प्लास्टीक जे आहा हे वास्कोन सून पयस वयपाक जाय, प्लास्टीक फ्री म्युन्सिपालिटी जावपाक जाय, प्लास्टीक फ्री झोन जावपाक जाय. आनी हे जर करीत जाल्यार गार्बेज प्लांट जे आहा हे प्लास्टीक फ्री आसतले आनी बेगीनच्या बेगीन जी गार्बेज आहा ही ट्रीट जातली. हे जेंचे मॅसेज आसले हे जे गॅजेट आहा हे 20 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी हे केल्लें आनी तांकां तेन्नाच कळलें की हे प्लास्टीक जे आहा ते जर क्लियर जायत जाल्यार गार्बेज प्लांटार जी गार्बेज डंप आहात हे तरी क्लियर जातल्यो. आतां तुमी पळोवंक शकता की मार्केटान जायते लोक प्लास्टीक घेवन फिरतात जावं प्लास्टीक बॅग घेवन फिरतात, ते खंय तरी बंद जावपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आहा. तशेंच ज्या वेळार गॅजेट काडिल्ले त्या वेळार एल्विस गोम्स पंचायत संचालक आसलो. त्या वेळा सावन ते आतां मेरेन वास्को प्लास्टिकाचो वापर चल्ला तो अजुनूय चल्ला. वयल्यान प्लास्टीक गार्बेजीच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. देखून ताणें मुरगांव पालिकेचो थाराव 20 वर्सां उपरांत पालिकेक दाखयलो. आयकात नगराध्यक्ष आनी ताजे मदीं पालिकेत जाल्लें उलोवप. ही गॅजेट पळय आहा न्हू, ऑफिशियल गॅजेट, ही डेटेड 4th March 2004, ऑलमोस्ट 20 वर्सां जालीं. सिरीज 1 नंबर 49. आतां ही तुमकां चड कित्याक इम्पॉर्टंट, तुमी पयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट केला आनी ह्या वर्साचो वर्ल्ड एनवायरमेंट डेचो थीम आसलो बीट द प्लास्टीक पोल्युशन. ओके, म्हाका सांगपाक उमेद दिसता हें की वास्को म्युन्सिपालिटी ह्या मुरमुगांव म्युन्सिपल कावन्सील आनी तेन्नाचे कावन्सिलर तांकां खरेंच वालोर दिवपाक जाय. 20 वर्सां आदीं ताणें हें प्लास्टिकाचें पोल्युशन चिंतलेलें कशें त्रास जातले ते मुखार, आनी आज 20 वर्सांनी युनायटेड नेशन्स सांगता बीट द प्लास्टीक पोल्युशन. वास्को इज द ओनली काउन्सिल इन द होल ऑफ गोवा to notify as a plastic single use plastic carry bag free. So that single use पय जाता ते प्लास्टिक पोल्युशन उणें करपाक आमी नोटिफाय करून घेतलेले गव्हर्नमेंटाकडे. आमी पयर 5 तारखेक
प्लास्टीक एनवायरमेंट प्लास्टीक फ्री वर्ल्ड एनवायरमेंट आमी डे ऑर्गनायज केल्लो आमच्या म्युनिसिपालिटीन आमी केल्लो आनी तेन्ना तेन्ना आमी इनिशिएटीव घेतलो की आमी वास्को प्लास्टीक फ्री करता वास्को सिटी एरिया स्पेशली मार्केट एरिया आनी पयलीं काल आमी मिटींग घेयले आमचो MLA आहलो आमी सॉरी काउन्सिलर आहले गार्बेज फ्री करपाक आनी आमी तेन्ना येयले पोल्युशन बोर्ड कंट्रोल तेय आहले तांकां घेवन हांवें डिसिजन घेतला नेक्स्ट वीक आमी एक प्लास्टीक टॉक्स दिवपा प्लास्टीक फ्री एनवायरमेंट हेजेर ते टॉक्स दिवपा आमी शॉपवाल्यांक आपयतले तशेंच मार्केटवाले जे कोण आहाय आमचे वेजिटेबल मार्केटवाले तांकांय आपय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. ह्या सप्तकाच्या अखेरेक हवामान दमट आनी सुकें उरतलें. हलको पावस सोडलो जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक व्हडलोसो पावस झडचो ना. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. फुडल्या सप्तकात नेटाच्या वाऱ्या सांगातान कचकचीत पावस पडूं येता. पळयात. मळबात कुपां दाटून उरतली पूण शेनवारा व्हडल्या पावसाचो अदमास ना. चडवत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. हवामान दमट आनी गरम उरतले. चक्रीवादळ मोव जाल्ल्यान बोट धन्यांक व्हडलीशी शिटकावणी ना पूण दर्या अशांत जाल्ल्यान बोट धन्यांक 20 तारखे मेरेन दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. 17-18 वेर हलको पावस. फुडल्या सप्तकात घसघशीत पावस. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. चक्रीवादळ मोव जाल्ल्यान बोट धन्यांक दिल्ले शिटकावणेंत उणाव. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.